वेंचणुकेचेर काम सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारान। प्रकाश शंकर वेळीप स्वताच्या स्वार्था खातीर गोमंतक गौड मराठा समाजाचो वापर करता। ताणे विश्वास गावडेची परतून एक फावट समाजाचो अध्यक्ष म्हणून केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा। ही नेमणूक रद्द करून परतून वेंचणूक घेतली ना जाल्यार कोर्टात वतले म्हणून गोविंद शिरोडकार गटाची शिटकावणी। शुक्रारा बाळे गोमंतक गौड मराठा समाजाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली। मात जनरल बॉडी मिटिंगेचो वेळ 3 म्हणून सांगिल्लो आसतना मिटिंग 2 घेवन विश्वास गावडेक परतून एक फावट प्रकाश शंकर वेळीपार अध्यक्ष म्हणून घोषित केलो। हे सगळे बेकायदेशीर म्हणून गोविंद शिरोडकर गटाचो आरोप। तिडकल्ले शिरोडकर गटाचो प्रकाश शंकर वेळीपाचेर फोग। ही घोषणा रद्द करून परतून नेमाप्रमाण वेंचणूक घेतली ना जाल्यार गोविंद शिरोडकर गटाची कोर्टात वचपाची शिटकावणी। ही समिती जी आसा पहिलीची त्याचो अध्यक्ष आसा विश्वास गावडे आणि सेक्रेटरी आसा खुशाली वेळी। हांच्यांनी जनरल बॉडी इतकी आवर्ती घेतली की तांणी हो जो विश्वास गावडे जो आसा ताका स्वय घोषित फुडलो अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी घोषित केलो। लोकशाहीन वावरता आणि हो प्रकाश शंकर वेळीप एक जाणटो मनीस जो आयज ही सगळी प्रक्रिया जाला तेन्ना वयर व्यासपीठार एक अंधभक्त जावन ताणें हो सगळो प्रकार पळयलो। हांव आयज असो स्टेटमेंट करता, हो आमचो समाजाक लागलेली एक कीड कशी आसा। कीड इतक्याच खातीर म्हणटा हांव, जे जे कितें करता तो आपल्या स्वार्था खातीर करता। उठाच्या बाबतीन गेली 20 वर्सां हो मनीस आसा तो तेका चिकटोन रावलो आसा। हो कसलेच तरेचो बाकीचे म्हणजे आमचे यूथ आसा तांकां कांय हें दिना, स्कोप दिना, कांयच दिना। गोमंतक गौड मराठा समाजाची जी आज जनरल बॉडी मिटींग जी आपयल्ली त्या वेळेनुसार आमी सगळे बांधव जे ठरल्या टायमा प्रमाणे अर्दवर पयलीं हांगा हाजीर आशिल्ले आनी जेणे करून जेन्ना हॉलान बोवाळ जालो तेन्ना अशें कळ्ळें की मिटींग सोंपयली। फक्त 15 मिनटां भितर तांच्यांनी हें सगळें काबार केल्लें आसा, सोंपयल्लें आसा। तर जनरल बॉडी मिटींगेक खुबशे विशय आसता। आमी कितें समाज सुदारणाची विशय जे आसा ते मांडपाचे आसता किंवा हिशोब जो खर्च केला तो वाटेवे खर्च जो कित्याक लागून जाला हेजेर भासाभास जावपाची आसता, ती सुद्दां हेंच्यांनी करूंक दिली ना। हो हिशोब असो जालो। तेंच्याच भितरले एक एक्झिक्युटीव मेंबरांनी प्रपोज आनी सेकंडेड करून ही मिटींग मान्य करून घेतली। हांव कितें म्हणटा, जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना हे जे एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर जे आसा, कित्याक आमचे 9 आणि 21 जाण जे बाकीचे मेंबर आसा, टोटल 7 जाण 27 मेंबर, हे सगळे मेंबर थंय प्रपोज आनी सेकंडेड करूंक शकना। पूण हे प्रपोज आनी सेकंडेड कोणी करप आसता, जे पब्लीक जे लोक समाजाचे येयल्ले आसा तांच्यांनी करप आसता। पूण हे सुद्दां तशें जालें ना। नमस्कार। आयज गोमंतक गौड मराठा समाज हे जो इतिहासाचो काळो दीस म्हणपाक जाता। आमी आयज आसा आदर्श हॉल ज्या जाग्यार मंगेश आनी दिलीप हांकां जोडून मारिल्ले आनी ह्या हॉलान आयज मिटींग घेतलेली गोमंतक गौड मराठा समाजाची जनरल बॉडी मिटींग जी 3 जावपा आशिल्ली। 3 जावपा आसली म्हणटा आमी सगळे यूथ आनी जे आमचे समाजाचे बांधव आसा ते 3 जमपाचे त्या टायमार येवपा आशिल्ले। पूण हेणी कट कारस्थान करून जी पयली कमिटी आसा हेडेड बाय विश्वास गावडे, खुशाली वेळीप आणि अदर मेंबर्स हेणी कट कारस्थान करून ही 2 घेतलेली। पहिली तिने मिस्टेक केला की टायम तिने अदेर केला, तिने 3 मिटींग आसा ती 2 घेतली। ही मोठी मिस्टेक तिने केले कडेन आसा। आज ही मेसेज आहा ती खूप दुःखदायी मेसेज आहे, सगळी समाजा मदीं वतली, आमच्या समाजा मदीं फूट पडटली। जे यूथ आसा तिंकां आमी समाजाचे यूथ आमकां विश्वास उरपाना अशें जालें आनी हें जर जाग्यार उडयतले जाल्यार आतां आमी सगळे आमी म्हणटाले की हें जर इलेक्शन बरोबर जालें ना तर आमच्या कोर्टाची आमकां जो दरवाजा आसा तो आमकां खटखटपाक पडटलो। हें आमकां कोर्टान चॅलेंज करपाक नाइलाजान आमच्या समाजाकच आमकां कोर्टान वचपाक पडटलें आनी ज्यो जे कायदेशीर दृश्टी सोपस्कार आसा ते आमी अवश्य करतले। आतां आमी पुलीस स्टेशनार वचून रिसर कंप्लेनी दितले आनी गरज पडल्यार आमी सिव्हील कोर्टाक घालून हें जें पळय तेमी बेकायदेशीर केलां तें आमी भायर मारतले। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील। प्रकाशान गोविंदाचे आरोप भायर आयले। गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वास गावडेची वेंचणूक कायदेशीर आसा।
अशें उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच गोविंद शिरोडकारान आपले चुकीची माफी मागची अशी शिटकावणी प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. ही समिती जी आसा पयलींची ताचो अध्यक्ष आसा विश्वास गावडे आणि सेक्रेटरी आसा खुशाली वेळी. हांच्यांनी जनरल बॉडी इतकी आवर्ती घेतली की तांणी हो जो विश्वास गावडे जो आसा ताका स्वय घोशीत फुडलो अध्यक्ष म्हणून तांच्यांनी घोशीत केलो. लोकशाहीन वावरता आणि हो प्रकाश शंकर वेळीप एक जाणटो मनीस जो आयज ही सगळी प्रक्रिया जाला तेन्ना वयर व्यासपीठार एक अंधभक्त जावन ताणें हो सगळो प्रकार पळयलो. हांव आयज असो स्टेटमेंट करता, हो आमचो समाजाक लागलेली एक कीड कशी आसा. कीड इतक्याच खातीर म्हणटा हांव, जे जे कितें करता तो आपल्या स्वार्था खातीर करता. उटाच्या बाबतींत गेली 20 वर्सां हो मनीस आसा तो त्या एका चिकटोन रावल्लो आसा. हो कसलेच तरेचो बाकीचे म्हणजे आमचे यूथ आसा तांकां कांय हें दिना, स्कोप दिना, कांयच दिना. गोमंतक टीव्ही हेजी ब्रेकिंग न्यूज प्रकाश वेपाच्या गटान की गोमंतक गौड मराठा समाजाचो स्वताच्या स्वार्था खातीर वापर केलो हे बिनबुडाचे गोविंद शिरोडकर गटाचे आरोप आसात. ताचो निशेध करता. लोकशाही पद्दतीनुसार आणि घटनेनुसार गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या घटनेनुसार आज विश्वास गावडे हांची नेमणूक जाल्ली आसा. आम समित्यांची नेमणूक केल्ली आसा. हजारो सभासद जे आसले त्यांच्या साक्षीन हें जाल्लें आसा. आनी म्हणून जो स्वताच्या स्वार्था खातीर वापर समाजाक केलो हे बिनबुडाचे आरोप हे कोणाय मान्य ना. तांणी बिनशर्त गोविंद शिरोडकर हांणी माफी मागची. हो समाजाचो दडदडीत अपमान आसा आनी हो अपमान हो समाजा कडेन सदांच आज पर्यंत आमी समाजाच्या हिता खातीर आज वावर करता आयिल्ले आसात. आनी हेतूनच गोमंतक गौड मराठाच्या समाजाची प्रगती कशी जातली हो आमी सदांच दोळ्या मुखार उद्देश दवरलो आसा. आज जे बाळ्ळे हांगा आदर्श कम्युनिटी हॉलांत जे हजारो आमचे सभासद समाजाचे आयिल्ले ते फक्त ह्या समाजाच्या प्रेमा पोटी आयिल्ले, स्वार्था खातीर ना आयिल्ले. आनी म्हणून सगळ्यांच्या सहमतान सकाळच्या सत्रांत जो विद्यार्थ्यांचो गौरव, मागीर जाणकारांचो आमी सत्कार आनी जी उपस्थिती आसली ते सगळे विशया धरून आसले. जी सर्वसाधारण सभा आसा ती सुद्दां बरोबर 2 वरांचेर पेपरान जशें जाहीर केल्लें त्या वेळेनुसार ते जाल्ले आसा. आनी हेका सगळे साक्षीदार आसात. पयले 2 विशय जे आसात ते इतिवृत्तान वाचन केल्लें आसा. मागीर ऑडिटेड अकावंटाची ताका मान्यता दिल्ली आसा. आनी जी तिसरी जी मॅनेजींग कमिटी निवडणूक जी आसा अध्यक्षाची फक्त निवडणूक ह्या सभेत जाता ते सगळे घटनेनुसार जाल्ले आसा. जे बाकीचे हे कोण जे बडबड करतात तातूंत कांय तथ्य ना. लोकांनी ती दिशाभुलेक निशेध करचो. धन्यवाद. म्हापशा धुळेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेची मालमत्तेची अनवळख्या मनशांनी मोडतोड केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या. विद्यार्थ्याचे पेपर लासल्यात, जनेलां आनी टीव्ही फोडलो. सीसीटीव्हीचो डिवायडर चोरून व्हेलो. म्हापशा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. म्हापशा धुळेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशान मोडतोड केल्याची बातमी मुखार आयल्या. बिरेस्तारा मध्यानराती ही घडणूक जाली. जेन्ना शुक्रारा सकाळी शाळेच्यो शिक्षिका शाळेत आयल्यो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. शाळेच्या जनेलांचे ग्लास तशेंच क्लासींतल्यो टीव्ही फोडल्यो. विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे पेपर लासयले. ही घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत शाळेत आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडले. कोणे तरी मुद्दाम जावन बदलो घेवपा खातीर हो प्रकार केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज आमी हांगा इस्कॉलान येयले. म्हाका इन्फॉर्मेशन येता की आमचे भुरगे हांगा शिकतात. हांगा एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून. आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा. ग्लास बीन तोडले आहा. गेट पूण ओपन करूंक ना. दुसरे एक्झीट यूज केल्ले आहा ते. आनी तेतून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां. कित्याक की चोरी जाल्ले ना. फस्ट ते प्रिंसिपलाचे रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायलीक उजो कितें घातलात ते. आनी सेकेंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना. आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान. कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी CCTV ना. CC अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना. आनी सेकेंड हांव म्हणजे म्हाजें रिक्वेस्ट आसा हांगा CCTV जावंक जाय आसले. आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले. आनी म्हाजी यही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट सगळे येयला इन्वेस्टिगेशन सगळें करता. आनी म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा ते हांगा
एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे हे असले जाग्यार म्हणून इतके माझी रिक्वेस्ट आसा. ग्लासूय फोडला, मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा आनी तेंचे म्हाका दिसता एक बदलो घेवपाक येतलो दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्वेस्टिगेशन केलें. म्हणजे सध्या आता कितें डॅमेज केल्ले आसा कितें आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळें उलपायला म्हणजे रजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून. म्हणजे इतकें जाल्लें आसा हांगा. नमस्कार, आमी आसा म्हापसा दुलेर हांगासर एक फामाद अशें गव्हर्मेंट एडेड सेंट एंथनी हायस्कूल आसा आनी आयज सकाळीं आमकां अशी खबर कळ्ळी की सेंट एंथनी स्कुलान काल रातचे मिडनायटार म्हणजे 3 ते 4 ह्या वरांचेर खंय तरी ह्या स्कुलान कोण एक अज्ञात व्यक्ती भितर सरून जे स्कुलाच्या प्रेमायसिसान ऑफिसान भितर सरून कितें तरी छेडछाड केल्ली आसा. जेन्ना सकाळीं टिचर्स तशें स्कुलाचे स्टाफ आनी भुरगीं जेन्ना स्कुलान भितर सरलीं तेन्ना स्कुलाचे जे ऑफिस आसा तेंचे विंडो आसा तेच्यो काची कोणी तरी फोडून उडयल्ल्यो. ज्यो ऑफिसान ज्यो आसा ते जे सगळ्यो फायली आनी लॉकर्स तेतून खंय तरी जी उस्कोटोन अशें दवरलेले. तशेंच हेड मिस्ट्रिसाचे जे कॅबीन आसा थंयसरले रजिस्टर डॉक्युमेंट्स हेका खंय तरी कोणी उजो लायिल्लो दिसण्याक येयलो. ताबडतोब टिचरींनी हेड मिस्ट्रिसीक कळयलें. तशेंच जी भुरगीं येयल्लीं स्कुलान तांकां खंय तरी रिटर्न घरा धाडले गेले. म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या टिचरींनी कॉन्टेक्ट केलो. थळावे लोकल्स आनी तशेंच म्हापशेचे जे PI आसा आनी पुराय पुलीस टीम जी आसा ती हांगासर इन्वेस्टिगेशनाक पावली. जेन्ना PI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की कितें तरी मिसचीफ अशी हांगासर घडलेली आसा. जे तेंच्यांनी जेन्ना तपास केलो तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की जे डॉक्युमेंट्स आसा रजिस्टर आसा त्यो खंय तरी हुलपयल्ल्यो आसा आनी अशें कळण्यात येता तेंच्या म्हायती प्रमाणे की चोरी जी आसा ती हांगासर जावंक ना आनी कोणी तरी रिवेंज असो प्रकार हांगासर केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजीत गोंयचो पयलो रोपवे फाटलीं 8 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. देखून जायत्यो परवानग्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावयले सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिला. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजीत गोंयचो पयलो रोपवे फाटलीं 8 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सा मांडवी न्हंयचेर पणजे ते रेईश मागूश किल्लो रोपवे बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायट्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवे सरकार आयिल्ले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सात फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पात जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेले सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिला. हाच्या आदी ह्या प्रकल्पाक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी नगर नियोजन खात्याची परवानगी मेळ्ळ्या. 1.4 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या प्रकल्पाचो खर्च आतां 100 कोटी रुपयावेल्यान 225 कोटी रुपयांचेर पावला. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. गोंयाक नितळ उर्जा मेळची हे खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. पळयात पुराय बातमी. गोंयाक नितळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजी शारांत आसात. पणजी शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्या सगळ्या इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा.
गोयच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4.5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. फोंडें तालुक्यांतल्या अली साहेब शेख हो गेली कितलींशींच वर्सां रानटी जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. देखून ह्या तरणाट्यान आतां मेरेन सोरोप आनी जायत्या रानटी जनावरांक जीवदान दिलां. पळयात खासा रिपोर्ट. भुरगेपणांतल्यान जनावरांचेर माया करपी फोंडेचो अली साब शेख सध्या एनिमल रेस्क्युअर म्हूण वावुरता. ताणें अमृत सिंग हाचे कडल्यान जनावरांक कशें रेस्क्यू करप हाचें प्रशिक्षण घेतलां. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन अली साब फोंड्या जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. आतां मेरेन सोरोप, मानगी आनी हेर रानटी जनावरां ताणें रेस्क्यू केल्यात. फोंडेच्या रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला जायत्या रानटी जनावरांक ताणें जिवनदान दिलां. लोकांच्या घरांनी सोरोप वा हेर रानटी जनावरां भितर सरली काय लोक तांकां मारपाक वता. मात तांकां मारचें न्हय, रोखडोच रान खात्याक फोन करचो. आमी रोखडेच रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला त्या जाग्यार वचून जनावरांक रेस्क्यू करतले अशें अली साब शेख सांगता. ट्रेनिंग म्हळ्यार हांव पयलींच्यान धरतालो. ल्हानपणाच्यान म्हाका आवड आशिल्ली एनिमल्स, वायल्ड एनिमल्स. सो मागीर हांवें अमृत सिंगा कडल्यान मागीर ट्रेनिंग बी घेतली कशें हँडल करप, फ्री हँडल. तेजे नंतर मागीर म्हाका हांगा फॉरेस्टान काम मेळ्ळें, डेली वेजीस रेस्क्युअर म्हणून. 10 वर्सां जालीं हांव हांगा काम करता. तातूंत पर्यंत म्हाका हांवें म्हाजे हितून 4 किंग कोब्रा रेस्क्यू केला. तशें हिशोब आसना पूण अंदाज लायत जाल्यार 1000 वयर तरी जातले. आनी अशी बारीक जिवादी भरपूर धरल्या. भरपूर जाय तेका हें ना. ओके. फोंडा समज जर खंय जिवादी बी येयल्यार कॉल येतात तुमकां. हय हय. नॉन वेनमस जिवाणीन घास मारला पूण वेनमस अजून पर्यंत ना. फुडलें कांय खबर ना. तुमी अशी वयतना कोणाक धरपा बी वयतना तुमचे कडेन सगळें साहित्य आसता काय ते? हय हय. इक्विपमेंट सगळें आसता. इक्विपमेंट सगळें. आनी खंय जिवादी बी घास मारला तेन्ना तात्काळ कितें? तेका आमी एंटीवेनम बी कांय ना. तेका आमी डायरेक्ट घास मारलो जाल्यार मागीर जीएमसी. आज पर्यंत कोण कोणान अशी ती रेस्क्यू केल्ली आसा अशी साप सोडून? आनी साप सोडून म्हणल्यार बाकीचे जे बी वायल्ड एनिमल्स आसता न्ही, म्हणजे काटांदर आसूं, गारां, ही बाकी सगळे बाकीची जी जनावरां आसता ती रानांत लोकांचे घरा भितर येतात ते. जे म्हणणें एकूच आसा की तांकां भिवपाचें ना, कित्याक ते बेश्टे कोणाक हार्म करना. इन केस कोणाच्या घरांनी येयले की ते हायपर जावप ना आनी तांकां मेन म्हळ्यार मारपाक ट्राय करूं नाका. तांकां प्रोटेक्ट करात. तांकां लागून आमचें नेचर खुबशें तेंचेर डिपेंड आहा. आमी सुद्दां तेंचेर डिपेंड आहा. तेंच्या विशान सुद्दां खुबशे वखदां तयार जाता. सो जाता इतलें म्हणल्यार तांकां मारूं नाका म्हणटा आमी इतलेंच. आनी इमिडिएटली आमकां कॉल करा. आमचे खुबशे रेस्क्युअरय आहा. सगळ्यांचे नंबरूय लोकां कडेन आहा. तेंच्यांनी कॉल करपाचो. आमी मागीर तांकां रेस्क्यू. कशें ल्हानपणाच्यान म्हणल्यार तितूनच आशिल्लो न्ही. आमचे फॅमिलीन सुद्दां एनिमल लवर चडशे. सो आमकां तांकां कोणी मारीत जाल्यार ते हर्ट जाताले. सो मागीर तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा हांकां धरून खंय तरी सेफ जाग्यार सोडल्यार बरें. सो ताका लागून मागीर हांवें ते ट्रेनींग बी घेतली आनी आतां हांव ते धरता आनी तांकां तेंच्या हॅबिटेट्सान सोडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. दूधसागर ते सोनाळी रेल्वे मार्गाचेर शुक्रारा फांतोडेर म्हालाच्या गाडयेचे 21 डबे रुळावयल्यान घसरले. हाका लागून रेल्वे मार्ग सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच म्हालाची गाडी परत रुळार हाडपा खातीर युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा. नमस्कार. आमी हांगा सोनाळी हांगा आसा ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें वास्कोच्यान जिंदाल वचपाक, कर्नाटक जिंदाल वचपाक एक घुडसो मालवाहू गाडी रेल्वेची ती कोळसो घेवन वयताली आनी ती सोनाळी जेन्ना बोगदो नंबर 15 जालो तेजे मुखार कांय अंतराचेर वचून ती रुळावयल्यान घसरलेली आसा. ज्या जाग्यार आज घटना घडली त्या जाग्यार जी पटरी पयल्या रेल्वेची रुळाची ती सबंद घसरलेली आसा आनी जवळ जवळ 21 डबे ह्या मालवाहूचे घसरल्या. सबंद भायर गेल्ले आसल्या कारणान ताका आज रेल्वे अधिकाऱ्यांक कितलेशेच प्रयत्न लागतले की ती परत रुळार हाडपा. जेन्ना अशीच एक घटना एक दीस कुळ्यान जाल्ली
मातशी जरा एक 2 टायर घसरलेले तेच काडपा खातीर तांकां कितलो टायम लागलेलो आनी आतां जर ती सबंद रेल्वे 31 डबी घसरल्या म्हणटरी एक 2 दीस तरी ताका लागतले आनी हांगा जे अधिकाऱ्यांक तांकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या दृश्टिकोनाच्या रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे कुळेचे रेल्वे अधिकारी जे आसा ते हांगा सगळे उपस्थित आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान रेल्वे कर्मचारी येयल्ले आसा आनी रेल्वे रूळ सारको करपा खातीर शर्तीचे प्रयत्न चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोनाळेच्यान एकनाथ खेडेकर. टॅक्सीच्या विशयावयल्यान शुक्रारा टॅक्सी मालक तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हरांची केळशी हांगा बसका जाली. ह्या वेळार टॅक्सीकारांनी आपली समस्या सरपंच डिक्सन वाझ हांचे कडेन मांडली. गोवा मायल्स तशेंच खाजगी गाडयांक लागून टॅक्सीकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला आनी हातूंत हॉटेलाचे कर्मचारी लेगीत घुस्पिल्ले आसात असो टॅक्सीकारांचो खर आरोप आसा. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन उलोवन विशय सुटावो करतलो अशें आश्वासन सरपंच डिक्सन वाझ हांणी बसके वेळार दिलां. आयज तांकां गोवा सी 5 स्टार हॉटेलां आहाय व्हडलीं हॉटेलां आहाय तांकां स्टँड आहाय म्हणटची फर्स्ट प्रेफरन्स तांकां घेता. आयज आमी जाणाय एप जायो टॅक्सी गॅस्ट बूक करताय बट देर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द स्टाफ. ते कितें जालां आतां आमगेलो रिक्वेस्ट आहा आपण केला गोवा मायल्स शूड ब्रिंग द गेस्ट दे शूड गो एनीवेर एल्स बट हे फुडें स्टँड आहाय थिंगा तेणी बिजनस कलेक्ट करपाक जायना कित्याक थिंगा दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे धरणात मगरीचो वावर आशिल्ल्यान पर्यटकां मदीं भंय पातळ्ळा. ताका लागून ह्या धरणा कडेन चडशा पर्यटकांनी फाट केल्ली आसा. आतां मेरेन मगरीन केल्ल्या हल्ल्यात दोगांक जीव वगडावचो पडला. मजगतीं हें धरण आतां फूल जाल्लें आसा. मेलकुरे पंचायत वाठारांत येवपी आमठाणे धरण आतां फुल्ल जाल्लें आसा. फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या पयल्या 15 मेरेन हें धरण भरूंक नाशिल्लें. मात ताचे उपरांत सेगीत आनी नेटाच्या पडपी पावसाक लागून हें धरण आतां पूर्ण भरिल्लें आसा. 52 मिटर इतकी ह्या धरणाच्या उदकाच्या लेवलीची क्षमता आसा. हें धरण आतां पुराय भरिल्ल्यान फुडाराक उदकाची टंचाई निर्माण जावची ना असो WRD अधिकाऱ्यांचो दावो आसा. दुसरे वटेन हें धरण जरी पुराय भरिल्लें आशिल्लें तरी ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा लुटपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो दिसान दीस कमी जायत आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार ह्या धरणांत मगरींचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती परत एक फावट मुखार आयिल्ली आसा. फाटल्या 3 वर्सांत ह्या धरणांत मगरींनी केल्ल्या हल्ल्यात एक देशी पर्यटक आनी एक थळावी बायल मेळून दोगांक आपलो जीव वगडावपाचो पडिल्लो आसा. ताका लागून ह्या धरणाचेर आतां येवपाक पर्यटक भियेतात. ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल पूर्ण भरिल्ली आशिल्ल्यान मगरी केन्नाय धडेर येवन हल्लो करूंक शकतात असो भंय पर्यटकां मदीं आसा. ताका लागून ह्या धरणाचेर सद्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वाळपय समाजीक भलायकी केंद्रा भायर रस्त्याचेर उबे आनी बशिल्ले दुयेंती. भलायकी केंद्रा मुखार बस शेड नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. ह्या गजालीची दखल आतां भलायकी मंत्र्यान घेतली. भलायकी केंद्रा भायर उबारतले बस शेड म्हणून तांणी आश्वासन दिलां. वाळपय भलायकी केंद्रा भायर दुयेंतींक रावपाक शेड नाशिल्ल्यान तांची गैरसोय जाताली. जाणटेल्यांचे जाल्यार सापूच हाल जाताले. ताका लागून बाबड्यांक बसीची वाट पळोवपा खातीर रस्त्यार बसून रावचे पडटाले. बस स्टँड ना म्हणून तुमकां त्रास जाता न्हू. तुमी हॉस्पिटलान हांगा डेली येता? उळेली हांगा बस स्टँड जाय आसलो. गोमंतक टीव्हीन हे विशयी प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची दखल वाळपयचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली. भलायकी केंद्रा भायर रोखडेच उबारतले बस शेड आनी ताचो प्रस्तावित नकासो आमदार देविया राणेन जारी केला अशी माहिती तांणी दिली.
वाळपय सामाजीक आरोग्य केंद्र हे व्हडलें केंद्र जावन गेल्लें आसा आनी ह्या केंद्रा खातीर कितलेशेच सत्तरीचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक हांगासर तपासपा खातीर येता. मात जेन्ना जे लोक येता तेन्ना रस्त्याचेर घरा वचपाक लागता तेन्ना तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान लोकांची खूब मोठी परवड जाता. जी जाणटी आसा जे म्हातारी आसा तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान सकयल बसपाची पाळी आयलेली आसा आनी गेले कितलेशे वर्सां जालीं हांगासर निवासी शेड जावपाक जाय अशी मागणी दूर धरून आसली पूण अजुनूय तेजें जावना. ह्या वेळार अशीच म्हायती आतांच कळयली आसा की हांगासर बेगीनाच हांगासर निवासी शेड जातलो आनी लोकांची जी परवड जाता ही दूर जातली अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळयल्लें आसा. तशें ह्या वस्तापाचें जे आराखडो आसा तो दिव्या राणे आमदार पर्याय आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्यानी जाहीर केल्लो आसा. तेका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा पूण जो पर्यंत हांगासर निवासी शेड जायना तो पर्यंत लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावचे ना आनी बेगिनात बेगीन हांगासर निवासी शेड जावपाचें आनी लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावपाची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.